Next item before the agenda was the imposition of a cess on sugar, particularly considering that the cost of sugar has risen beyond rupees 35 per kilogram and the market price is between 26 to 28 and the sugarcane farmers are in deep distress. Viewpoints were extensively discussed and debated in the council, and it was agreed that keeping all the views which have come up before the council, a separate group of 5 ministers would make a recommendation to the council as to what are the avenues of raising revenue to meet contingencies of this kind. जीएसटी कौन्सिलाची 27वी बसका शुक्रारा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं जाली. गोंयचे वतीन मंत्री माविन आणि कमर्शियल टॅक्स आयुक्त दीपक बांदेकार आशिल्ले. पयलो पॉयंट जो आसलो तो इन्सेंटिवायझींग डिजिटल पेमेंट, तेच्या अंडर अशें प्रपोजल आसलें कावन्सिला समोर की जो कोण डिजिटल पेमेंट करता खरेदी करतना तेका जो कितें GST टॅक्स रेट आसा तेच्या पेक्षा 2% लेस लावपाचो, सब्जेक्ट टू द लिमीट ऑफ 100 रुपीज पर ट्रान्जॅक्शन. सो हाचेर डिबेट जावन कावन्सिलान अशें डिसायड केलें की तेजेर आनीक डेलिब्रेशन करपाची गरज आसा. त्यामुळे एक ग्रूप ऑफ मिनिस्टर 4-5 मिनिस्टराचो फॉर्म जातलो आनी ते डिस्कस करून रिपोर्ट सबमीट केल्या नंतर फुडल्या कावन्सिल मिटिंगेन तो इशू परत येतलो. सिम्प्लिफिकेशन म्हटल्यार आतां हेन्सफोर्थ देर विल बी ओन्ली वन मंथली रिटर्न एक्सेप्ट फॉर कंपोजिशन डिलर्स, तांकां क्वॉर्टरली, आनी जेंचो नील रिटर्न आसता तांकां क्वॉर्टरली. दुसरें हितून सिंगल डायरेक्शन आसतलें. आतां कशें आसा तुजे आउटवर्ड सप्लाय आनी इनवर्ड सप्लाय दोनूय लोड करचे पडटा. हेज्या फुडें फक्त तुजो आउटवर्ड सप्लाय म्हणजे तुजो जो सेल्स आसतलो तो फक्त अपलोड करप. म्हणजे वन वे ट्राफीक आसल्या कारणान ITचेर लोड कमी येतलो. दुसरें आतां कशी टायम फ्रेम आसा 10th of the month, 15th of the month, 18th of the month, हेज्या फुडें तो टायम फ्रेम आसचो ना. यू कॅन अपलोड एनी टायम ड्युरींग द मंथ. सपोज आतां रिटर्न फायलींग 20th or 25th आसा, तुवें जर एका डिलरान तें स्कीप केलें अपलोड करपाचें, ही कॅन फायल इट इन द नेक्स्ट मंथ प्रोवायडेड तेका जी इनपूट टॅक्स क्रेडीट आसा ते फायल करता तेन्ना फुडल्या म्हयन्यान मेळटलें. डायरेक्टली नव्या सिस्टमान शिफ्ट जावचें ना. सो देर विल बी अ पिरियड ऑफ फर्स्ट 6 months जेन्ना GSTR 1 वयतलो, 3B आनी न्यू रिटर्न उरतलो. नेक्स्ट 6 months 3B वतलो आनी जो न्यू रिटर्न आसा फक्त तोच उरतलो. 2017-18 आर्थीक वर्साचे GST येणावळीचे म्हयन्याचे टार्गेट 14% वाडीचे दरान नव्या आर्थीक वर्सा खातीर 269 कोटी आसतले. म्हयन्याक 269 कोटी परस कमी येणावळ आयल्यार केंद्र सरकार गोंयाक लुकसाण भरपाय दितलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.